ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे हांव तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार। हांव जुजे साल्वादोर फेर्नांदीस, ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो सेक्रेटार। म्हज्या वांगडा आसा ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो संस्कृतीक विभागाचो उपाध्यक्ष झेवियर मास्करेनस आनी म्हज्या उजव्यान आसा ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो वावरपी समितीचो वांगडी एंटनी फेर्नांदीस। थोडी 7 आडी फाटी आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें एका कोंकणी दबाज्याक उलोवन सांगलें, फाटल्या 50 वर्सांनी जे सरकारांनी कांयच करूंक ना तें आपणें फाटल्या 6 वर्साच्या काळांत केलें। आनी ताणें अशें सांगलें की आपण मालवण ते केरळ पर्यंत गेला आनी आपणें कोंकणी खातीर कितें करूंक ना तें कोणेंय आपणाक येवन सांगचें म्हणून ताणें एक आव्हान केलें, चॅलेंज दिली। आतां मुखेलमंत्री गोंयचो असो उलयता तेन्ना तो अशें म्हणूंक सोदता, ताणें देवनागरीक भरपूर पाठिंबो दिलो आनी हें करतना रोमी लिपींत कुणशाक उडयली। घोडे सरकार म्हणून येता आपणें रोमीक खुबसो फावर केला, दालगाद कोंकणी अकादमीक अनुदान दिता, तियात्र अकादमी आमच्या काँग्रेस पक्षांनी स्थापली, मागीर मांडो उत्सव आसा ताका आपण आदार दिता, फावर करता। पूण फाटलीं 30 आनी 6 वर्सां आमी रोमीचे जे पाटलावदार आसा, रोमीक नीत मेळोवंक जे कोण वावुरता तांचें म्हणप इतलेंच आसा, आमकां कोणाचे चुरचुरे नाका, आमकां कोणाची भीक नाका, आमकां फकत नीत जाय। आमचेर जी अनीत जाल्या ती पयस करूंक जाय। आतां फाटलीं 30 आनी 6 वर्सां कोंकणीच्यो रोमी लिपीच्यो संस्था आनी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी फुडें व्हरपाचो, कोंकणी सांबाळपाचो आनी तिगोवपाचो वावर करीत आसात। आनी ती सगळीं फकत देवनागरीक जागो दिवन गोंयकारां मदें लिपीक फूट घालोल्या राजभास कायद्यांत रोमी लिपीक नीत मागत आसात। ग्लोबल कोंकणी फोरमानूय आपणाची ही मुखेल मागणी उबारून दवरल्या। फाटल्या वर्सा पत्रकार भावांकूय खबर आसतलें आनी गोंयच्या आख्खे परजेकूय खबर आसा, ग्लोबल कोंकणी फोरमान एक चळवळ चलयली, रोमी जाय उपादेल जाय म्हणून। आनी ही चळवळ चलयतना ग्लोबल कोंकणी फोरम आमच्या सत्तेर आसलेल्या आमदार मंत्र्यांक, विरोधी आमदारांक सगल्यांक आमी मेळ्ळे आनी आमचे हे 2 मागण्यो खंयच्यो, कोंकणी रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत घालूंक आनी इस्कॉलांनी कोंकणी सुरू करची म्हणून ही आमची मागणी आसलेली, ती आमी तांच्या मुखार दवरली। आतां म्हणटच मुखेलमंत्री जेन्ना फाटल्या 50 वर्सांची गजाल करता तातूंत आमी 30 आनी 6 वर्सां म्हणजे रोमी लिपीचे जे पाटलावदार आसा, फुडारी आसा, ते फाटले 30 आनी 6 वर्सां बोवाळ मारतात आपणाक कोंकणी रोमी लिपीक नीत दिवची म्हणून। आनी ह्या 30 आनी 6 वर्साच्या काळांत 6 वर्सां दोतोर प्रमोद सावंताची आसा, ताचो सरकार आसा, जे भाशेन तो म्हणटा फाटल्या 6 वर्सांक आपणें कोंकणी खातीर सगळें केलें। पूण आयज ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे माचयेर रावन म्हाका सांगून दिसता सरकारान रोमी लिपये खातीर कांयच करूंक ना। सरकारान नगरी खातीर केलें, ह्यो आमच्यो 2 मागण्यो आसलेल्यो फाटल्या म्हयन्यांनी आमी ज्यो मांडलेल्यो त्यो हे 6 वर्सांत येता आनी तातूंत तेजेर सरकारान कांयच निर्णय घेवंक ना म्हूण तो आमचो प्रश्न सुटावो करूंक जाय। म्हणटच मुखेलमंत्र्याच्यान कशें म्हणूं येता आपण हे कोंकणी खातीर सगळें केलां आनी सगळें दिलां म्हणून, हो आमचो प्रश्न आसा। एक गजाल हांगा मुद्दम सांगून दिसता, हे संवसाराक वतलोलो आदलो आमचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना तो विरोधी पक्षांत आसलो तेन्ना ताणें गोंयचो शाहीर उल्हासबाग भुंया जो आयज आमचे मदें ना, ताच्या उजरां आमच्या रोमी लिपीच्या फुडाऱ्यांक ताणें उतर दिल्लें, 2 फावटी उतर दिल्लें। कितें म्हणून आपणाचो पक्ष तर सत्तेर आयलो
जाल्यार आपण रोमी लिपीक न्हीद दितलो म्हणून. गोंयांत सद्याक जे शिक्षणाचें धोरण आसा, एड्युकेशनल पॉलिसीज, त्यो आतां मेरेन खुबश्या प्रमाणात नागरी लिपीकूच फावोर करता आनी नागरी लिपीकूच सगळें बरेंपण दिता. आनी हाका लागून रोमी लिपींतले शिकोवंक तयार आसलेलीं भुरगीं, जांकां रोमी लिपीचें सोंपेपण आसा, त्या भुरग्यांचेर वनीत जाता. आनी ही वनीत जाता देखून ही भुरगीं कितें करता, तांकां अवघड जी नागरी लिपी जी अवघड लागता ताका लागून ती भाशे कडल्यान पयस पयस वयतात आनी हाका लागून कोंकणी भाशेक खुबूच मार बसलेलो दिसून येता. देखून हे परिस्थितीक लागून भाशेक मार बसता तो आडावंक शिक्षणाक जाता तितले बेगीन रोमी लिपी चालीक लावप ही काळाची गरज आसा. अशें करीत जाल्यार रोमी लिपींतल्यान शिकोवंक पुस्तकां आनी हेर जें कितें लागू जाता तितलें तयार जावंक पावतलीं आनी वाट उक्ती जातली आनी रोमींतल्यान शिकोवपाचें आनी शिकपाचें ग्रेस्त कशें रिसोर्सीस मेळटले. सरकारान एक गजाल मनांत दवरूंक जाय. रोमी लिपींतली अल्पसंख्या जेन्ना रोमी लिपये खातीर राजभास कायद्यांत मागणी करता तेन्ना ती फक्त रोमी लिपी आपणाक बरोवपा खातीर जाय म्हणून मागणी करिना. ताच्या फाटल्यान तांचे खातीर रोमी लिपी ही फकत भाशेची लिपी आसना, पूण रोमी लिपयेंत आसलेली आपणाची संस्कृतीक अस्मिताय आनी कोंकणी भाशेचो इतिहास सांबाळून तळमळटात आनी खटपट करतात. ते लिपयेची खोलाय गोंयच्या दायजाचो एकदम म्हत्वाचो भाग आनी वांटो आसा आनी फाटल्या इतल्या वर्सांनी कोंकणीची ती लिपी म्हणून गोंयांत फुलत आनी पसरत फुडें आयल्या. फॉर पीपल प्रिजर्विंग कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट, it is not merely a writing system but a struggle for cultural identity and historical preservation. The historical depth makes the Roman script an integral part of Goan heritage. Erasing it from official recognition would mean disregarding centuries of literary and cultural development. आयज संवसारीकरणाच्या म्हणजे ग्लोबलायझेशनाक लागून प्रांतीक जी पळय ओळख आसा, रेजिनल आयडेंटिटी जी पळय आसा तिका मार बसत आसा. अशे परिस्थितीत रोमी लिपीक तो राजभास कायद्यांत जागो दिल्यार वांगडाच गोंयची वेगळे तरेची जी पळय संस्कृताय आसा ती सांबाळून दवरूंक मजत जातली. म्हणजे in an era where globalization threatens local identities, giving recognition would help to maintain the cultural uniqueness of Goa. अशे फाटभुंयेर आमी ग्लोबल कोंकणी फोरमांत गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक रोमी लिपी राजभास कायद्यांत घालूंक आनी इस्कॉलांनी रोमी शिकोवंक सुरू करपाक आमी आमची मागणी दिलेल्यो आसात. आतां फुडल्या साताळ्यांतान अधिवेशन सोडून जाता. ह्या अधिवेशनांत हे आमचे थाराव मांडचे, पास करचे आनी रोमी लिपीचेर जी वनीत जाल्या ती शासनाक ताणें सोंपोवची म्हणून मागता. आनी अशें केलें जाल्यार बीजेपी पक्षाक एक बरें काम केलां म्हणून श्रेय मेळटलें. गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक फाटल्या 6 वर्सांच्या काळांत आपणें कोंकणी खातीर सगळें केलां म्हणून सांगोवंक आनीकूय नेटान उमेद येतली. आनी हें केल्या उपरांत बीजेपी पक्ष जो सबका साथ सबका विकास म्हणटा तो फक्त उतरांनी उलयना पूण करण्यांनी करून दाखयता म्हणून हें ताबें जातलें. सुरू जाल्यार एक वर्स जालें आनीक आमी गेल्ल्या मायाचे 1 तारखेर मडगांवां रवींद्र भवन हॉलांत एक आमची सभा केलेली. हातूंत दावे जाला की लोकांक रोमी लिपीचो कितलो मोग आसा. लोक नॉर्थाक सावन काणकोण सावन तितले पयस गांवांनी पासून आपलो वेळ काडून सकाळच्या 9:30 वरांचेर हॉलांत पावले. हाचेर घोमता गोंयकारांक रोमी लिपीचो कितलो मोग आसा. सरकारान हे मनान धरचें, कित्याक हो आवाज जावन आसा गोंयचे रोमी लिपी मुग्यांचो. आनीक ग्लोबल कोंकणी फोरम वावुरता हो आवाज सरकाराक पर्यंत पावूंक आमी आमचें रेजोल्युशन सागोदरान सांगलां तशें सीएमाच्या ऑफिसान ऑलरेडी सबमीट केल्लें आसा. आनीक हे आदीं 1 वर्सा आदीं आमी सुमार 13 MLAक मेवले
आमी 50 वयर ग्राम सभात रेजोल्युशनां पास करून घेतली हाचेर सरकाराक गोमूंक जाय की खरेंच रोमी लिपीक मान्यताय दिवपाची गरज आसा. ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या आश्रयाखाल बसलेले मानानीक सेक्रेटर साल्वादोर जुझे साल्वादोर झेवियर वा मारियो आनी तुमकां सगल्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. जायतीं वर्सां जालीं ही आमची रोमी कोंकणी हिका मान दिवपाक मागणी आसात सरकारा लागीं. जो मान देवनागरीक दिला तितलोच मान आमची रोमी लिपीक दिवपाक. म्हाका उगडास येता म्हज्या भुरगेपणाचो. हांव 6-7 वर्सांचो आसतना हांव आनी म्हजो भाव इगोर्जेन वेताले. मी सर्जार करताले. उपरांत सोकास हांव वाचप करूंक लागलो आनी तें वाचप रोमी लिपींतल्यान आसलें. आमचे गांवचे मेस्तिरीच्या सायडीन हांव उबो रावतालो गायनां करून. तेन्ना तिवूय गायनां रोमी लिपींतल्यान आसलीं. सोकास हांव शिकलो आनीक एक कांतोरीस कोंपोवतालो. उपरांत इगोर्जेच्या कसल्याय प्रोग्रामांनी इस्कॉलान वांटो घेतालो. हें सगळें रोमी लिपींतल्यान चलतालें. भुरगेपणारूच हांव कांतारां काडूंक लागलो तिवूय रोमी लिपींतल्यान. नाटकुली बरोवपाक लागलो रोमी लिपींतल्यानूच. आमच्या गांवांत वानेट प्ले जाताल्यो तातूंत हांव वांटो घेतालो. उपरांत तियात्राच्या मोडार आयलो. प्रोफेशनल रेमिकुलास जफरराव सी आल्वारीस आल्फ्रेड रोज प्रेम कुमार हांच्या सगल्यांच्या सांगाताक सगल्यांच्या तियात्रांनी हांव नाचलो. तर एक खेरीत भाग म्हाका मेवले आनी रोमी लिपींतल्यान हांव कांतारां घडोवंक लागलो. तर हो रोमी लिपींतल्यान इतलीं वर्सां हांव चालूच आसा. कला एकेडमी तियात्र स्पर्धा 50 वर्सां फाटीं सुरू जाल्ली. तेवूय स्क्रिप्ट घेता आसतना रोमी लिपींतल्यानूच घेताले. व्हडली कॉम्पिटिशनां ती स्पर्धा. उपरांत तियात्र एकेडमी तांकांय गोवोरमेंटाचो एक सहकार मेळ्ळो. तियात्र एकेडमी वावुरता आमचे खेळ तियात्र आनीक खेरीत भाशेन हे स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन कॉलेज लेवल जी जायतीं तरणी ल्हान भुरगीं वांटो घेतात. हातूनय एक खेरीत खुशालकाय भोगता. कित्याक ही आमची संस्कृताय, ही आमचे कल्चर, हे आमचे तियात्रिस्तपण हे फुडें चालू उरतलें म्हणून. गोंयचे 4 कोणशांनी आमचे गोंयकार भाव भयणी आसात. तिवूय आमची कोंकणी भाशेन उलोवप करतात घरान आनी कोंकणी भाशेन आमचे जेन्ना प्रोग्राम जातात जायते फावटी गोंयचे कलाकार ती इन्वायट करतात आनी हे परवी आमची कोंकणी भास ती सांबाळटात. सगल्यांक मोग आमचे गोंयचो, आमचे कोंकणी भाशेचो, खेरीत भाशेन रोमी कोंकणीचो. तर आमची मागणी सरकारा लागीं हे रोमी लिपीक तितलोच तेंको दिवचो जो देवनागरीक दिला. म्हणजे देवनागरीक ऑफिशियल लँग्वेज केल्या ताचे बरोबर आमची कोंकणी रोमी कोंकणीकूय तेंको दिवचो ही आमची मागणी.